ह्या वर्साची आय लीग खूब इंट्रस्टींग आशिल्ली. आय लीग सोंपली पूण आय लिगाचो विनर कोण तें कळनाशिल्लें आनी कोण विनर जावन आयएसएलांत प्रमोट जातलो तें खबर नाशिल्लें. आनी हेजें कारण म्हणल्यार जी इंटर काशी नामदारी एफसी अगेन्स्ट अपील फायल केल्ली एएफएफए कडेन तेजें कारण आशिल्लें. लीग सोंपली पूण एएफएफान तेजें फायनल वर्डिक्ट दिवं नाशिल्लें. चर्चिल ब्रदर एफसी आनी इंटर काशी ह्या दोनूय टिमी मदीं एक ती टसल आशिल्ली आनी जेन्ना एएफएफान वर्डिक्ट दिलें तें इंटर काशी अगेन्स्ट गेले आनी चर्चिल ब्रदर्स आय लिगाचे विनर्स म्हणून डिक्लेअर जाल्ले. हें जें वर्डिक्ट दिल्लें तेजेर इंटर काशीन द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स जी डिस्प्युटा खातीर टॉप मोस्ट बॉडी आसा तेका अपील केल्ली आनी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स हेंच्यांनी एएफएफ सांगलेलें आसा की टायटल सेरेमनी तशेंच जे मेडल सेरेमनी आसा विनर डिक्लेरेशन ते होल्डार दवरचें म्हणून. अशें आसतना सुद्दां आज एएफएफान ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनान चर्चिल ब्रदर्साचे ट्रॉफी सेरेमनी तशेंच विनर डिक्लेरेशन केल्लें आसा तशेंच मेडल्स दिल्ले आसा. जाल्यार एआयएफएफान केल्ली ही अवॉर्ड सेरेमनी करप म्हळ्यार सीएएसाच्या ऑर्दीचो अवमान थारूं येता.